आयज हांगासर आमी पालये गांवांत आहात आणि मोरेश्वर भटजी जे हे गांवचे भटजी आणि सगळे म्हणटात देवकार्य सगळे तेंच्या हातींतल्यान जातात आणि ते कितले फावटी म्हाका दिसता म्हाज्याच ऑफिसान गेले 3 म्हयने तेंच्यांनी कंटिन्युअसली एप्रोच केल्लो आमचो सागर तिळवे तांकां घेवन येयलेलो परत आमी हांगासर देवळान मेळ्ळे तेन्नाय तेंच्यांनी खूब फावटी सांगलें की कितलीशींच वर्सां जालीं ब्राह्मण देवस्थानाक हांगासर लायट ना आणि म्हाका सरप्रायझींग दिसलें घरांनी लायट नासता आणि आमी दितात बरें आहा देवूच काळोखान रावात जाल्यार आमकांच खंयच्या खंय म्हणजे आमी जर इतलो डेव्हलपमेंट करता आणि देव जर काळोखान दवरीत जाल्यार देवाचे आशिर्वाद आनी आमकां कशे मेळटले हे जेन्ना सागरान सांगलें तेन्ना डेफिनेटली म्हटलें बेगिनाक बेगीन आमी हो फॉलोअप करया खंय मातशे टेक्निकल इश्यूज आसले डिपार्टमेंटांनी ते आमी आउट ऑफ द वे वचून ते सॉल्वूय केले आणि जे कॉस्टिंग आहा ते आमी पर्सनली बेर करून ह्यो लायट हांगासर ब्राह्मण देवस्थानाक हांगासर पालये गांवांत जे तेंची इच्छा आसली कितल्याशाच वर्सांची ती आमी पूर्ण केली आयज खरेंच बरें दिसता आणि म्हाका दिसता तेंचे आशिर्वादूय आमच्या सगळ्यांचेर आसतले कित्याक आयज सरपंच आहा पंच मेंबरूय सगळीं आहात पंचायतीचेर आसचे आणि एक खरी बरी गोष्ट की माझी मिसेस सिद्धी आरोलकर हिंचा आयज वाडदीस आनी त्या वाडदिसा निमित्तान तेच्या हातींतल्यान हे इनॉग्रेशन जालें परत एकदा हांव इतलेंच सांगूंक सोदता जेन्ना जेन्ना गांवचें डेव्हलपमेंट आसता तें आमी सदांच चिंतूंक जायना की मेजर व्हडले डेव्हलपमेंट कितें आहात म्हणजे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट्स कितें आहात तेचेर डेफिनेटली फोकस करपाक जाय कित्याक डेव्हलपमेंट जायत आसता पूण बारीक बारीक इश्यूज आहा जे अशे लायटीचे इश्यूज आहा लायट पावर सप्लाय पावोंक ना खंयच्या घरान खंयच्या देवस्थानात उदीक पावोंक ना इतर रस्ते पावोंक ना हे बारीक बारीक इश्यूज आहा हे जेन्ना सॉल्व करले तेन्नाच खंय तरी सामान्य मनशाक आमचेर विश्वास बसतलो आणि हे सरकाराचेर विश्वास बसतलो आयज डिपार्टमेंटान इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान बऱ्यापैकी काम केल्लें आहा आपले जे जबाबदारी तांकां आमी दिल्ली तेंच्यांनी बरे भशेन हातीन घेतलेली आहा आनी पूर्ण केल्ली आसा अशेंच तेंचे सहकार्य सगळ्या आमचे जनतेचेर आसचे आणि म्हाका दिसता हे सरकारान ज्या सरकारान आमचो चीफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आहा आनी सगळे मंत्रिमंडळ आहा बारीक बारीक सामान्य लोकांक सगळे सोय सुविधा दिवपाक पूर्णपणे समक्ष आहा आणि म्हाका दिसता येणाऱ्या काळात खूबशे डेव्हलपमेंट जातले जे मतदारसंघा खातीर आमच्या ल्हान भुरग्यां खातीर म्हणजे फ्युचर म्हणटात नेक्स्ट जनरेशन आमच्या म्हणटात तशें तांकां बेनिफीट जातले परत एकदा सगळ्यांचे धन्यवाद आणि म्हाका दिसता भटजींचे आणि तेंचे एंटायर कुटुंबाचे आमचेर आशिर्वाद आसचे इतलेंच मागता देव बरें करूं